हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां म्हणजे सेकंड म्हणजे उत्तरार्ध भागान आसात आनी आमचे बरोबर आयच्या एक्सपर्ट सिटाचेर आसा डॉक्टर राजेश पाटील, गोवा मेडिकल कॉलेजचे असोसिएट प्रोफेसर. आणि तांचे जे सर्जरी हातूंत तांचो एक विशेष जो तांचो हातखंडो आसा तो म्हणजे लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी किंवा दुर्बिणींतल्यान शस्त्रक्रिया जाका आमी सादे भाशेन म्हणटात ते. तुमच्यानी आमकां प्रश्न विचारूं येतात. मातसो थोडोसो तांत्रीक बिगाड आसा, सगळ्यांकूच आमचें कोऑर्डिनेशन सारकें जायना. तरी सुद्दां कांय जे प्रश्न आमकां कळ्ळ्यात किंवा जे लोक प्रश्न आमचे कडेन म्हणजे ऑन हातूंतल्यान फोनांतल्यान पावल्यात ते हांव विचारतां ऑन देअर बिहाफ. डॉक्टर म्हाका सांगा, एसिडिटीचो प्रॉब्लम खूब जाणांक पळयता. स्पेशली तशें पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता की गोंयच्या मनशा खातीर एसिडिटी इज अ व्हेरी फ्रिक्वंट फिनॉमिना. मे बी बिकॉज ऑफ आवर डायट किंवा आमची आय डोंट नो वेदर जिनेटीक कॉम्बिनेशन. कारण की खूब फावटी आमी अशें म्हणटा न्हय लोकांक की शाकाहारी खायात. पण हांवें अशें खूब लोकांक पळयलां की गोंयचे शाकाहारी म्हणजे हांव स्पेसिफिकली सांगता म्हणजे जे लोक कितें सोमार बेरेस्तार आसलो किंवा वेज खावपी आसतना चण्याची उसळ, हळसाण्याचे तोंडाक, चवळ्यांचें आनी कितें हे सगळे प्रकार खावपी तांकां वयल्यान ती एसिडिटी चड जातात. ऑन द कॉन्ट्ररी तांकां फीश करी रायस जर म्हणजे सादें जर शीत कडी जेवत सादें आय एम टॉकिंग अबाउट नॉट चिकन मटन, तांकां त्या मानान कमी आसता. इवन अशें पळोवपाक गेल्यार जे लोक दूध पितात किंवा अशें म्हणजे मिल्क प्रॉडक्ट्स घेतात तांकां सुद्दां एसिडिटी प्रॉडक्ट म्हणजे एसिडिटीचे प्रॉब्लेम्सूय जाता आनी बाकीचे त्रास हळू जावपाक शकतात. जातात अशें म्हणना. म्हाका सांगा डॉक्टर, हे पळय एसिडिटीचे प्रॉब्लेम आसा, हाव वील एड्रेस दीस इशू? ते कित्या खातीर जाता, कशें जाता, आनी लॅप्रोस्कोपीक सर्जरीच्या माध्यमांतल्यान हाव यू वील मॅनेज दीस प्रॉब्लेम? एक व्हडलो विस्तारीत प्रश्न, सुशेगाद निवांतपणे जाप दियात. पळयात, एसिडिटी म्हळ्यार एक विशिश्ट तरेची दूख पोटान येता. आनी अशी दूख आसता की अशी फुडें भागत जाल्यार ती चड जाता, आडवे पडत जाल्यार आनी वाडटा. आनी एक बर्निंग सेन्सेशन म्हणजे जळटा कशें भितर. म्हणजे आमी ताका सादें जठराग्नी प्रज्वलीत जाला अशें जो शब्द आसा म्हणजे मराठीन, किंवा तसो म्हणूं येता. कारण हांव एक सादेंशें म्हणजे जस्ट एडिंग की अशें म्हणटात की आमी हे नोहे उदरभरण म्हणजे खालता जे आमी ते फक्त पोट भरपा खातीर न्हय, तर जाणीचे जे यत्न कर्म म्हणजे पोटान हो जो जठराग्नी आसा तो प्रज्वलीत जाला, तो यत्न अशें समजून आमी खावपाक जाय. यू कॅन कॅरी ऑन. म्हणटकच एसिडिटी कॉमन प्रॉब्लम. ब्लोटींग म्हणजे वाफार जाता पोट आनी दुखता पोट खूब. हाची कारणां खूब जावन आसात. आनी आमी आतां गोंयांत तर पळयत जाल्यार डीप फ्रायड खावपाचें आमी आतां ऑलरेडी सांगलां. तातूंत आमकां आतां गुळयो घेवपाच्यो, मातशी फाट दुखली, हेडेक जालो, जोर आयलो, दुखीच्यो गुळयो घेवप. थोड्या पेशंटांक तर आर्थरायटीस म्हणजे पांयाची कितें तरी ऑर्थोपेडीक प्रॉब्लम आसता, ऑस्टिओआर्थरायटीस आसता. आनी आमी एक एकदां अशें पळयलां की एक म्हयनो देड म्हयनो दुखीच्यो गुळयो घेतात. सो ही सगळीं कारणां एक पेशंट रिलेटेड कारणां आसूंक शकता एसिडिटीची. आतां दुसऱ्या कारणां कडेन तर वळत जाल्यार पेप्टीक अल्सर. आमकां सगळ्यांक आतां खबर आसा की अल्सराचें दुयेंस जाता मनशाक. पेप्टीक अल्सर हें दुयेंस जाता. पेप्टीक अल्सर म्हणटा तें डिओडिनल अल्सर आसूंक शकता किंवा गॅस्ट्रीक अल्सर आसूंक शकता. ओके. आनी तिसरें कारण म्हळ्यार एक रिफ्लक्स डिजीज. म्हणजे कशें आसता, आमच्या पोटान जें पळय एसीड आसता तें एसीड ज्या वेळार पोट रितें आसता तेन्ना तें वयर इजोफेगस म्हणजे जेवणाची जी पळय पायप नळी जी आसता तातूंत ती वयर सरता. त्या वेळार आमकां रिफ्लक्स इजोफेजायटीस जाता. आतां खंयच्याय पेशंटांक एसिडिटी तर जायत तर ताजें पयलें म्हणजे निदान करचें पडटा की कित्याक लागून एसिडिटी ह्या मनशाक जाल्या. त्या वेळार पेशंटाक आपणे बरे भशेन हिस्ट्री विचारची पडटा की तूं वखदां कसलीं घेता. खुबदां पेशंटाक कावंटराचेर वचून फार्मसीन वचून दुखीची पिल्लां घेवपाचीं आसतात, तें तशें घेता काय तें विचारचें पडटा. फॅमिली हिस्ट्री ऑफ अल्सर डिजीज म्हणजे फॅमिलीन अल्सर डिजीज आसा काय तें विचारचें आसता. मागीर उलटी केन्ना येता किंवा उलटी येता अशी दिसता, एक एकदां उलटेन रक्त पडलां काय तें विचारपाचें. मागीर संडासाचो कलर कसलो जाता, इज इट ब्लॅक इन कलर, कित्याक रक्त ज्या वेळार सकयल पावता तोपर्यंत तांबडें आसा तें काळें जाता. म्हणजे ब्लॅक कलर, काळ्या रंगाचो संडास जावप. ही सगळीं लक्षणां जालीं अल्सराची. ओके. ह्या नंतर आमी खुबदां पेशंटांक डायट एडवायस करतात. लो ऑयली डायट किंवा कमी मिरचीचो डायट. आजकाल आमच्या लायफस्टायलीन सगळीच मिरची जाल्ली आसा. आमकां रेडिओन मिरची जाय आनी सगळे कडेन आमकां मिरची जाय पडटा आनी खावपाक चायनीज जाय पडटा आनी तुमी जाणा सगळेच. म्हणटकच वी हॅव टू चेंज आवर लायफस्टायल. आनी चड करून कितें आसता, बॉयल्ड व्हेजिटेबल्स हे आमच्या जेवणान नाच जाले. बरोबर. हांव आतां खुबदां पेशंटांक विचारता, तांबडी भाजी खाता, मुळो खाता, कितें काय म्हणटात तांकां ऑलमोस्ट नॉन सिग्निफिकंट जावन बशिल्लें आसा. डॉक्टर मातसो इंटरप्ट करता, एक फोन आयला तो घेवया. हॅलो 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 दोतोर. आं, ही लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी करता न्ही, हय, तेच्या खातीर कितें रिस्क बी आसता, म्हणजे कितें प्रॉब्लेम फुडाराक जावं येता तेच्या तसली एक सर्जरी केली जाल्यार? इतकोच प्रश्न आसा? हय, इतलोच. कोण उलयता म्हटलें?
विशाल उलयता फोंडेच्यान. हां बरें आसा. आता रिस्क लॅप्रोस्कोपिक सर्जरीचे रिस्क्स म्हळ्यार कॉम्प्लिकेशन्स किंवा वॉट कॅन हॅपन वेन यू डू लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी. आता सांगिल्ल्या प्रमाणे एवरी सर्जरी हॅज इट्स शेअर ऑफ रिस्क, हॅज इट्स शेअर ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स. बरोबर. म्हणजे तशें पळोवपाक गेल्यार जन्माक येवप सुद्दां म्हणजे रिस्कच आसता. तशें ना, पूण खंयची सर्जरी जरी केली, ओपन सर्जरी आसूं किंवा लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी आसूं, आतां लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी रिलेटेड रिस्क्स ते हांव तुमकां सांगता. ते म्हळ्यार कितें जाता, लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी करतना आमी एक तरेचो गॅस घालतात पोटान आनी कॉमनस्ट गॅस जो पळय आमी घालतात तो कार्बन डायऑक्सायड आसता. आतां ते रूम एअरय घालूंक मेळटा किंवा नायट्रस ऑक्सायड घालूंक मेळटा, हिलियम घालूंक मेळटा, पूण जो आमकां कॉमन आनी कमी कॉम्प्लिकेशनाचो आसा तो म्हळ्यार कार्बन डायऑक्सायड गॅस. हो कार्बन डायऑक्सायड गॅस 2 ते 3 लिटर आमी पोटान घालतकच एकदां ताजे कॉम्प्लिकेशन जावंक शकता, कार्बन डायऑक्सायड नार्कोसीस जावंक शकता. पूण हो कार्बन डायऑक्सायड गॅस इज मच बेटर एज यू कंपेर टू अदर गॅसीस. हें जालें गॅस बद्दलचें कॉम्प्लिकेशन. आतां दुसरें म्हळ्यार आमी पोटान आमी आतां सांगलां पळय 3 मिलीमिटरचे आमी ट्रोकार्स घालतात भितर, म्हणजे आमचे इन्स्ट्रुमेंट भितर घालपाक एक कॅन्युलाज आसतात, ते आमी अंडर विजन घालपाचे आसतात. समजा तुमी ते सारके घालिना तर जायत तर भितर मातशें ब्लिडींग जावंक शकता आनी हें ब्लिडींग जायत जाल्यार एखादें आमकां ती ओपन करून तें ब्लिडींग थारोवचें पडटा. सो सेकेंड पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन्स नाव मोस्टली हें जायना. कित्याक जायना तर एवरीथींग इज डन अंडर विजन, ब्लायंडली कांयच ना, हांगा सगळें अंडर विजन आनी नॉट ओन्ली अंडर सर्जन्स विजन, द एंटायर टीम्स विजन हे सगळे ट्रोकार्स भितर वतात. ओके. तिसरें कॉम्प्लिकेशन म्हळ्यार कितें जावंक शकता, पेशंटाचो पळय प्रेशर पोटान तर वाडलो तर जायत तर डायफ्राम वयर सरता आनी वयर सरल्या नंतर ऑक्सिजन डिफ्युजन पळय आसता तें कमी, पूण ताजें आमकां एनेस्थेटिस्ट आमचे कंटिन्युअसली मॉनिटर करीत आसता. सो ते वेळार आमकां सांगतात, ज्या वेळार ऑक्सिजन कमी जाता त्या वेळार इमिजिएटली आमकां सांगतात तो आमी मागीर पोटांतलो प्रेशर आसा तसो कमी करतात. नॉर्मली आमी प्रेशर 12 ते 13 मिलीमिटर दवरतात, पूण ज्या वेळार कितें आसता अशें प्रॉब्लम त्या वेळार 10 मिलीमिटराचेर सुद्दां ही सर्जरी करूंक शकता आमी. आनी फर्दर कॉम्प्लिकेशन्स म्हळ्यार वूंड इन्फेक्शन. आतां आमी 10 मिलीमिटर जरी इन्सिजन दिलें तरी बिकॉज ऑफ द इक्विपमेंट किंवा कॉन्टॅमिनेशन, नोझोकोमियल इन्फेक्शन, थंय इन्फेक्शन जावंक शकता. आनी खुबदां कितें आसता, आमी इंडियन्सां मदीं खुबशीं इन्फेक्शनां ऑलरेडी पोटान आसतात. फॉर एग्जाम्पल एबडॉमिनल ट्युबरक्युलोसीस, ताजें आमकां लक्षण खबर आसना काय आसना, पूण अशी जेन्ना आमी सर्जरी करतात तेन्ना समटायम्स वी गेट एटिपिकल मायक्रोबॅक्टेरियल इन्फेक्शन, ते आमी रोखडोच स्वॉब घेतात, ताजे वखदां घालप आनी ती ट्रीट करतात. मागीर एकदां आमी बारीक बुराक पळय घालतात न्हय, थंयच्यान सुद्दां एक हर्निया येवंक शकता. कित्याक इफ यू डोंट क्लोज इट प्रॉपरली, तें सारकें बंद करना तर जायत जाल्यार फुडें पोट समजा फुल्लें किंवा प्रेग्नन्सी आयली अशें कितें जालें तर थंयच्यानय हर्निया जावंक शकतात. बट बाय एंड लार्ज न्हय, the rate of incidence in laparoscopic surgery is very low. It is something like 0.2% be, 0.2% to 0.5%. Because yes, सगळे पळय सर्जरी करतात त्या वेळार एवरीबडी इज व्हेरी केअरफूल, व्हेरी व्हेरी केअरफूल. आनी लास्ट म्हणजे कॉम्प्लिकेशन समटायम्स हॅपन. आनी देर इज बीग एडवांटेज ऑफ लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी. ती म्हळ्यार कशी, आमी पेशंटाक पयलींच सांगतात पळय 95% आमी तुजें ऑपरेशन लॅप्रोस्कोपिक करतले आनी ते 5% आमी ओपन करतले. म्हणजे कशें आसता, आतां समजा आमी सादेंच ऑपरेशन सुरू केलां आनी भितर वचून पळयत जाल्यार सगळें भितर चिकटिल्लें आसा. त्या वेळार आमी थंय वचून बेठेच कंटिन्युअसली तें सोडोवपाचो प्रयत्न करिनात. आमी आमचे इन्स्ट्रुमेंट काडटात भायर, इन्सिजन दितात आनी ओपन सर्जरी करतात. सो पेशंटाक आमी पयलेंच सांगून दवरतात की पळय 95 to 98% आय वील डू यू ऑपरेशन लॅप्रोस्कोपिकली आनी ते 2 किंवा 5% जे आसात ते ओपन सर्जरी. सो आमकां आतां दिसलें की भितर मातशें जरी ब्लिडींग जालां, मातशें जरी आमकां सारकी एनाटॉमी क्लियर दिसना भितर, वी डोंट कंटिन्यू विथ द सर्जरी. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट इज इगो. यू शूड नॉट हॅव इगो दॅट आय वील फिनिश द ऑपरेशन लॅप्रोस्कोपिक. ज्या वेळार इतकें सिंपल प्रिंसिपल कळटा सर्जनाक त्या वेळार कॉम्प्लिकेशन जावपाची रेट सामकीच कमी आसता. सो दीस इज द वे वी हँडल बिफोर वी गेट एनी कॉम्प्लिकेशन. बरोबर. म्हणजे दिस इज लायक अंडरस्टँडिंग युअर लिमिटेशन. म्हणजे आपल्याक हातून म्हणजे उणेपणाची भावना नसता बाबा हे आता आउट ऑफ, कारण फायनली यू हॅव नॉट एंटर्ड बिफोर पुटिंग युअर इन्स्ट्रुमेंट इन टू द एबडोमन. तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट घालच्या पयलीं एका दुसऱ्या पेशंटाच्या पोटान पाविल्ले आसना. सो वॉट यू सी आनी इफ द सिच्युएशन डिमांड्स रादर देन हे लॅप्रोस्कोपिक सर्जरी म्हाका म्हणटालो की हेचेर सक्सेस अशें म्हणनासतना a wise decision is to go ahead with what is beneficial to the patient. Patient is first.
पेशंट फर्स्ट. येस. म्हाका दिसता डॉक्टर तुमी अतिशय म्हत्वाचो हो जो प्रश्न आशिल्लो आनी तशें पळोवपाक गेल्यार रिस्क आसा ही प्रत्येक गजालीकच आसता. जशें म्हटलें की जगपाक म्हणजे जन्माक आयल्या त्या मनशाक मरणाची रिस्क आसता, मरणाचो धोको आसता, तरी पूण तो जगता. सो फायनली बिकॉज दॅट डे वी डोंट नो, पूण तो सगळोच आयुश्यभर काळ तो आतां मरतलो ह्याच हितून रावूं शकना न्हय. त्या प्रमाणे हो धोको थोडेशे जरी आमकां एक्सेप्ट करून वी हॅव टू गो हेड. आनी एज यू सेड इट इज ऑलवेज अ मॅटर ऑफ हू इज युअर सर्जन. म्हणजे जर तो एक्सपिरियन्स आसा, ताचो अनुभव, ताची त्या फिल्डांतली फिशालकाय, ताचो अभ्यास, ताचें तंत्रगिन्यान, ताची मॅकॅनिकल सपोर्ट म्हणजे जो टॅक्निकल सपोर्ट सिस्टम, आनी जशें तुमी सुरवातीक सांगलें त्या प्रमाणे ताची फूल टीम, इट ऑल मॅटर्स. सो म्हाका दिसता डॉक्टर आमी लेट्स कम बॅक टू अवर म्हणजे आमी एसिडिटी कडेन आशिल्ले. हय, म्हणटकच आतां एसिडिटी बद्दल कंटिन्यू करप म्हळ्यार एक एंडोस्कोपी करून पळोवपाची आसता. अपर गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी. ते आमकां सांगता की अल्सर आसा काय ना किंवा रिफ्लक्स इझोफेजायटीस आसा काय ना. अल्सर आसत जाल्यार आज इतल्यो बऱ्यो गुळयो आयिल्ल्यो आसात, त्यो गुळयो एक 3 आठवडे किंवा 4 आठवडे तर त्यो गुळयो दीत अल्सर सगळो पेकता भितर. आणि दुसरें म्हणजे रिफ्लक्स इझोफेजायटीस. आतां एक नवीच एक टॅक्नीक आयला ती म्हणजे लॅप्रोस्कोपीक फंडोप्लायकेशन. म्हणजे थ्रू द लॅप्रोस्कोप जेन्ना एसिडिटी अनकंट्रोल जाता, गुळयो खावन सुद्दां 6 म्हयने 1 वर्स ती कमी जायना, त्या वेळार आमी आनी थोडी इन्वेस्टिगेशन्स करतात आनी हे लॅप्रोस्कोपीक फंडोप्लायकेशन करतात. आमी अशें पळयलां की जवळ जवळ 100 पेशंटांक एसिडिटीचे प्रॉब्लम तर आसत, तर तातूंतले म्हाका दिसता एक 25 ते 30 पेशंटांक सर्जरीची गरज पडूंक शकता. आनी हाजे खूब बरी सर्जरी, टेक्निकली नॉट व्हेरी डिफिकल्ट, पूण ती तर सारकी तर करत आनी पेशंट सिलेक्शन तर सारकें करत तर ताजो 100% बऱ्याक पडटा. ऑपरेशन केल्या नंतर दुसऱ्या दिसाच्यान पेशंट एंटासिड्स किंवा एंटी अल्सर ड्रग्स ही बंद करून सोडटा. आनी इट इज अ व्हेरी रिवॉर्डिंग सर्जरी. सो जे 6 म्हयने 2-2 वर्सां पेशंट जी पळय वखदां घेता ती एका ऑपरेशनान सगळी बंद करूंक शकता. आनी कितें आसता एक 10-1 वर्सां जाली म्हणटकच परत अशी फिजिओलॉजी बॉडीची चेंज जाता, त्या वेळार परत आनी आसा तशें आमकां थोडी वखदां घेवची पडटात. म्हणजे कंटिन्युएशन फेज अशी येता, ते घेवचे पडटा. ही सर्जरी केअरफुली करची पडटा. सिंपल सर्जरी, पूण इट हॅज टू बी डन व्हेरी केअरफुली. ही सर्जरी ओपन सर्जरीनय करतात.